नमस्कार इश्टानो. कारापूर जो प्रोटेस्ट चालू आसा तितून अजून पर्यंत अपूर्बायेची एक सक्सेस स्टोरी जाल्लेली आसा. ती आयज तुमच्या समोर हांव मांडटा. ती एक्चुअली जाल्लेली फाटल्या म्हयन्यान, पूण जशें सांगलां आमकां वेळूच मेळोंक ना, म्हणून ते तुमच्या पर्यंत हाडूंक आमकां फावूंक ना. सो ती चूक आमी सुदारता आनी तुमच्या समोर ती एकूच जी सक्सेस स्टोरी आसा ती तुमच्या समोर मांडटा. पूण तेज्या पयलीं हो जो कारापूरचो जो प्रोटेस्ट चालू आसा ते गांवच्या लोकांचो डिमांड कितें आसलेले आनी तांकां तशें ते रस्त्यार बसपाक कित्याक भाग पडचे पडले ते पयलीं समजून घेवप गरजेचें इश्टानो. सो तुमकां अजून पर्यंत खबरूच आसतलें, सुमारे 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर थंयसर तो हावज ऑफ अभिनंदन लोधाचो जो प्रकल्प येता तितून सुमारे 1700 प्लस प्लॉट्स, त्याच्या भायर 200-300 सुमार फ्लॅट्स अशें करून मेगा हावजींग प्रोजेक्ट म्हटल्यार टाउनशीप येवपाची आसा तेंच्या गांवांत म्हणून हो अकान जाल्लो. सो तेंच्यांनी प्रामुख्यान 2 डिमांड्स घातलेले. एक सर्वसामान्य गांवाक लागून आनी बिचोले तालुकाक लागून की येदो व्हडलो प्रकल्प जर त्या वाठारान येयत जाल्यार खूब प्रॉब्लम्स जातले म्हणून. सो तो प्रकल्प रद्द करचो, काम बंद उडोवचें, हो एक प्रामुख्यान डिमांड आसलेलो. आनी दुसरो डिमांड आसलेलो तो स्थानीक लोकांचो, तो म्हटल्यार ही जी 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आसा ती 2 सर्वे नंबरान डिस्ट्रीब्यूट जाला. 148/0 जी व्हडली प्रॉपर्टी सुमारे 4.25 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार, आनी दुसरी 176/1 ती सुमारे 1.5 लाख सुमार. सो येदी व्हडले प्रॉपर्टीन ह्या आतां तो प्रकल्प येवपाचो आसा. आतां ह्या अख्ख्या प्रॉपर्टीन तेंच्यांनी कंपाऊंड वॉल घातलो. आतां तो कंपाऊंड वॉल घालून प्रॉब्लम कितें जालें काय म्हटल्यार थंयसर 2-3 अशे आयलंड प्लॉट्स आहा विथ मल्टिपल सर्वे नंबर्स. 169 आनी 149 हेंचे सब डिविजन्स धरले जाल्यार सुमारे 70-80 प्लॉट्स आहा जे टेनंटेड जागे. हेंच्यांनी आपले दोनूय सर्वे नंबराक 148/0 आनी 176/1 सरभोंवतणी कंपाऊंड वॉल घातलो, जेका लागून हे आयलंड प्लॉट्स जे टेनंटेड प्लॉट्स आसलेले थंय वचपाक वाट्यो जाल्यो बंद, हांकां वचोंक मेळना जालें. म्हणून ह्या लोकांनी हायकोर्टान धांव घेतली आनी एक PIL फायल केली. इश्टानो पळोवन घेवची ही ती PIL, पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन रीट पेटिशन नंबर 1726 ऑफ 2026. नीता सूरज मोरजकर अँड 5 अदर्स ही स्थानिक थंयसरली कारापूरची वर्सीस विलेज पंचायत ऑफ कारापूर सर्वंट थ्रू इट सेक्रेटरी अँड 5 अदर्स. आतां कोणाक कोण एडवोकेट आदोगाद अपियर जालो ते पळोवन घेवया इश्टानो. मिस्टर ओम डिकोस्टा अँड मिस मलिसा जेरिमा सिमॉयस, एडवोकेट्स फॉर द पेटिशनर्स म्हटल्यार कारापूरच्या लोकांक ह्या आदोगाद. मिस्टर अर्जुन नायक थ्रू VC एडवोकेट फॉर रिस्पॉन्डंट नंबर 1 म्हटल्यार कारापूर सर्वंट पंचायतीचो आदोगाद. मिस्टर प्रशीद आरोलकर एडिशनल गव्हर्मेंट एडवोकेट फॉर रिस्पॉन्डंट नंबर 224 म्हटल्यार TCPचो आदोगाद आनी गव्हर्मेंटाचो. आनी मिस्टर S कंटक सिनियर एडवोकेट विथ मिस नेहा खोलकर अँड मिस्टर अमय सलत्री एडवोकेट्स फॉर रिस्पॉन्डंट नंबर 6 म्हटल्यार हावज ऑफ अभिनंदन लोधाचो हो आदोगाद. आतां रेलेवंट पॅरा इश्टानो तुमकां हांव वाचून दाखयता, जितूंतल्यान कशें तांकां रिलीफ मेळ्ळी आनी तो कसो आतां थंयसर प्रोजेक्टाक लागून एप्लिकेबल आहा ते पळोवन घेवया. सो पॅरेग्राफ 2 आमी पळयत जाल्यार मिस्टर कंटक, learned senior advocate appearing for respondent number 6 on instruction, further submits that with respect to the construction on the land survey number 148/0, the statement is made that the construction is completed and that all openings which were directed under the license to be left open have in fact been left open at the site. The petitioner may ascertain this position. याचो अर्थ सर्वे नंबर 148/0 जेका TCPन टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर दिली आनी पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिले, तितून सुमारे 7 ओपनिंग्स आसलेले, मेन्शन्ड आसलेले, एप्रूव्ड प्लॅनाचेर दाखयल्ले आसलेले. पूण गांवच्या लोकांची कागाळ आसलेली की हेंच्यांनी ते सुद्दां बंद केले म्हणून. सो तेका लागून तेंच्यांनी हायकोर्टान धांव घेतली आनी थंयसर तेंच्या आदोगादान सांगलें की ना, तशें ना, आमी ओपन दवरला म्हणून, आनी गांवच्या लोकांनी ते चॅक करून सांगचें. तेज्या उपरांत जेन्ना गांवच्या लोकांनी चॅक केले तांकां ते वाटे ओपन मेळ्ळे.
सो आतां तांकां अनऑबस्ट्रक्टेड म्हटल्यार कोण आडोवचो ना अश्यो वाट्यो आपल्या शेतांनी टॅनंटेड जाग्यांनी वचपाक आतां ओपन जाल्लेले आसा ह्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत. आनी तशेंच सिरियल नंबर 3 कितें म्हणटा तें पळया इश्टानो, लीव टू सर्क्युलेट द मॅटर इन केस ऑफ अर्जन्सी. म्हटल्यार जर परत वाट्यो बंद केल्यो किंवा जाल्यो जाल्यार इमिजिएटली कोर्टाक येवन सांगूंक मेळटलें अशी ही ऑर्डर. आनी ही एकूच आजून पर्यंतची सक्सेस स्टोरी. जो बाकीचो प्रकल्प काम बंद उडोवपाचे प्रकल्प रद्द करपाचो ते जो मेन PIL आसा ती थंय चालूच आसा हायकोर्टान. तितूंतले एक सिवील एप्लिकेशन फाटल्या फावटी सांगलेले तशें हायकोर्टान सांगलां सुप्रीम कोर्टान चला म्हणून. आनी एक MCA मिसलेनियस सिवील एप्लिकेशन फायल केल्लेले ते हायकोर्टान सांगले पुण्या नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान चला म्हणून. सो आतां एक केस हायकोर्टान चालू आसतली, एक केस सुप्रीम कोर्टान चालू आसतली, एक केस पुण्या NGTन चालू आसतली, तशीच ही एक PIL चालू आसा. 4 जाल्यो. आनी एक PIL फायल केला अशें आयकून येता. सो टोटल आतां 5 केसी चालू आसा. भितरल्यो 3 कोर्टांनी इन्क्लुडींग सुप्रीम कोर्ट, पुण्या NGT आनी गोंयान हायकोर्टान ह्यो मॅटर्स चालू जाल्ले आसा. तशेंच राणे फॅमिलीन जे बिचोले कोर्टान तेंचो मॅटर चालू आसा, टायटल ऑफ द डॉक्युमेंट तो वेगळो. सो अर्दे डझन केसीस ह्या प्रकल्पा विरुद्ध चालू आसा. आतां फक्त वाट पळोवपाक जाय काम केन्ना बंद करतात ते. सरकाराचो तर कसलीच अपेक्षा ना. चवथ लागीं पावली तरी आतां माणसुकी दाखयता जाल्यार पळोवया ही सरकार. पूण टील दॅट टायम इश्टानो आमकां कोर्टाच्यान एक रिलीफ मेळिल्ली आसा. आतां दुसरे रिलीफाक आमी रावया. देवाच्या कृपेन ती मेळटलीशी दिसता. पूण टील दॅट टायम वाट पळोवया इश्टानो आमी. तशेंच सोंपयना मोर इम्पॉर्टंटली बिचोलकारांक एक मेसेज, जो आतां नेक्स्ट ब्लॉक करतलो तितून तुमकां सारके कॉशियस जावपाची एक गोश्ट आसा. कित्याक कांयशे एप्रुवल्स जे थोड्या डिपार्टमेंटांनी ह्या प्रोजेक्टाक दिला तितूंतल्यान अख्खे बिचोले तालुक्याक कसो इफेक्ट जातलो ते तुमकां हांव नेक्स्ट ब्लॉगान सांगता. आनी ते मातशें लक्ष दिवचें कित्याक हितूंतल्यान फक्त आसा ते लोक न्हू तर हेजे फुडें जितले बिचोले तालुक्यान लोक येतले तांकां सगळ्यांक इफेक्ट जावपाचो आसा. सो तो पर्यंत मातशें पाशियेंस काडा. ही मातशी विक्ट्री आमी सगळे जाण देवाक पांयां पडया की देवाच्या कृपेन मेळ्ळी म्हणून. आनी विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.